कास्तरा असॉल्ट केसी फाटल्यान पयर हियरिंग आसले, पयर हियरिंगान आर्ग्यू जालो, अशें कळलें की जे 5 दिसाची पुलीस कस्टडी जे 3 एक्युजांक दिली तेची 2 दीस एक्सटेंड वाडोवन दिल्ली आसा. आयज सकाळी परत एकदा ह्या एक्युजांचे हियरिंग आसली, कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी बेलाक एप्लाय केल्ले. बेल हियरिंगान कितें आयज जालें आर्ग्यू? पयलीं म्हणजे तांकां आयज सकाळी रिमांडाक प्रोड्यूस केले. आदलो रिमांड आसलो तो ताका 2:30 प्रोड्यूस केलो आफ्टरनून सेशनान. ह्या फावटी तांकां मॉर्निंग सेशनान जजान प्रोड्यूस कर म्हणून डायरेक्शन दिल्लें म्हणून 12:30 तांकां प्रोड्यूस केले. हांव प्रिझम्पशनान रावलो की आदलो रिमांड 2:30 आसलो म्हणून 2:30च प्रोड्यूस करतले म्हणून. म्हाका कोणें इन्फॉर्म करूंक ना तांकां रिमांडाक हाडटले म्हणून. इन्फॉर्म केल्ले जाल्यार हांव विक्टिमाच्या बिहाफार वचून थंय रिमांडाच्या फेवरान आर्ग्यू करपाचो. पण अशें म्हाका कळ्ळां की पुलिसांनी 5 दिसाची PC मागलेली, ती कोर्टान दिवंक ना आनी कोर्टान JC मारल्या तांकां म्हणून. मागीर ऑनरेबल JMFCन JC रिमांड केला तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन म्हणून. सांजची आयज परत बेल ऑर्डर आसली. ह्या बेल एप्लिकेशनान म्हाका PPन एकदम बरें आर्ग्यू करून एब्सोल्यूट हांव बेली रिजेक्ट जाल्यो तिनूय एक्युजांच्यो. आयज ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान रिजेक्ट केल्यो. फूल क्रेडीट PPक वता. PPन एकदम बरें आर्ग्यू करून PP राल्स्टन बरेटोच्या एफर्ट्सा खातीर ही बेल रिजेक्ट जाल्या. हांवें एसिस्ट केलो ताका आनी म्हाजे कितें पॉयंट्स आसा ते मांडले आनी म्हाजे कितें आर्ग्युमेंट्स असले ते मांडून त्या बेसिसाचेर बेल रिजेक्ट जाल्या. पण बेलीन रिजन्स कितें घातले ते म्हाका खबर ना, कित्याक अजून सर्टिफायड कॉपी ऑर्डरीची मेळूंक ना आमकां. सो आनी अपलोडूय जावंक ना अजून. सो रिजन्स कितें ते खबर ना, पण तिनूय एक्युजांची बेल रिजेक्ट जाली. सर अशें कोण येतलें की म्हापसा पुलिसांनी जी 5 दिसाची पुलीस कस्टडी घेतली, पण एक्यूज जे आसा खंय तरी रितसर पुलिसांक कॉपरेट करिनासले, तेका लागून ती पुलीस कस्टडी आनी 2 दीस वाडोवन घेतली. ह्या 2 दिसान आनी कितें उघड जाल्लें आसा? पळय 7 दिसाची टोटल पुलिसांक कस्टडी मेळ्ळी. 7 दिसाच्या कस्टडीन पुलिसांनी म्हाजे तरी नजरेन थोडे तरी वेपन रिकवर करून थोडे तरी एक्युजांची नांवां काडूंक जाय आसली. एक्यूज कॉपरेट करिना जायत. इवन बाकीच्या कामांनी पुलीस आयओ बिझी आसलो जायत, पण तरी कस्टडियल इंटरोगेशनाचो पर्पज आसा तो सर्व जावपाक कितें तरी मेळूंक जाय आसलें एक्युजां कडल्यान. ह्या 7 एक्युजां कडल्यान तिनूय एक्युजां कडल्यान 7 दीस कस्टडी मेळूनय पुलीस कांय काडूंक शकूंक ना. रिकवरी बद्दल सर कांयच जावना. रिकवरी जावना. को एक्युजांची नांवां मेळूंक ना. जे को एक्युजांनी आतां एंटिसिपेटरी बेल घातल्या तेंची सप्लिमेंटरी स्टेटमेंटान विक्टिमान नांवां दिल्या. इन्व्हेस्टिगेशना खातीर पुलीस कमी पडले अशें कितें अशें आतां म्हणचें पडलें, कित्याक 7 दिसाची कस्टडियल इंटरोगेशन मेळून जर रिकवरी जायना आनी को एक्युजांची नांवां मेळना जाल्यार खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशनानूच कितें तरी एक तर टायम कितें रिजन हांव नको, पण कित्या खातीर हें जावना. 7 दिसाची कस्टडियल इंटरोगेशन इज मोर देन इनफ टू ascertain the names of the co-accused and even effect recovery, but unfortunately the IO could not. आता सर या 3 एक्युजांची आता ज्युडिशियल कस्टडी सध्या दिल्ली आसा. सो आता पुलिसांचो इन्व्हेस्टिगेशन कशें तरेन आसतलो, कित्याक ऑलमोस्ट आता ताका एक फ्लिप सायड कितें आसा. को एक्युजांनी एंटिसिपेटरी बेल घातल्या. देर इज नो इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल सेशन्स कोर्ट, सो दे कॅन अरेस्ट देम. इवन दो एंटिसिपेटरी बेल इज पेंडिंग, दे कॅन अरेस्ट देम. If they are arrested and circumstances then would change after they arrest, something new may come out. So पुलिसांक टोटल 15 दिसाची पुलीस कस्टडी घेवपाची रायट आसा. आता 7 दीस जाल्या. JC मारल्या म्हणून तांकां कांय इफेक्ट जायना. पयल्या 60 दिसांक फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज तेंच्यांनी हे 15 दीस कितके कशें वांटून घेवं येता. पयलीं 7 मागीर 5 2 अशें कशेंय घेवं येता. सो अजूनय तांकां चान्स आसा. को एक्यूज अरेस्ट जाले आनी कितें चेंज इन सर्कमस्टन्स आयली जाल्यार तांकां परत PCन घेवन फर्दर कस्टडियल इंटरोगेशन करपाचें. जर तांची बेल आयज जाल्ली जाल्यार ती ऑपॉर्च्युनिटी वचपाची, कित्याक एक्यूज हू इज ऑलरेडी रिलीज्ड इन ऑन बेल इन अ पर्टिक्युलर क्रायम कॅनॉट बी री अरेस्टेड इन द सेम क्रायम अकॉर्डिंग टू मी. सो म्हाजें इंटरप्रिटेशन तशें लॉचें. सो थँकफुली बेल रिजेक्ट जाल्ल्या कारणान तांकां अजून ऑपॉर्च्युनिटी आसा. चेंज इन सर्कमस्टन्स जायत जाल्यार परत तांकां PCन घेवंक. आयज तांकां JC मारले पळय ते तिनूय एक्युजां. कितल्या दिसाची JC मारले? आय रियली डोंट नो, कित्याक रिमांडाक हांव नासलो. So usually it is 14 days JC, but in this case what it is I really don't know. सर जे एक्युजांची आता ह्या असोल्ट केसी फाटल्यान नांवां येयलेली आसा, कित्याक ऑलमोस्ट जे एक्यूज सध्या पुलिसांच्या हाती लागलेले तेंच्यो गाडयो सध्या अटॅच जाल्ल्यो आसा, पण ते एक्यूज जे मेन आसा पळय ते अजून पुलिसांच्या हाती लागलेले आसा. सो ह्या हेचेर आता फुडें तुमचो रोल कितें? म्हाका तरी दिसता की आता म्हाका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या क्लायंटान, लिगली तुका कितें फिजिबल आहा ते सगळें कर ह्या मॅटरीन म्हणून विक्टिमांनी म्हाका इन्स्ट्रक्शन दिला. म्हाका तरी दिसता आता हांवें मॉनिटरींग घालून कोर्टान हें इन्व्हेस्टिगेशन मॉनिटर करचें पडटलें, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रीमली डाउटफुल दॅट इन स्पायट ऑफ हॅव्हिंग 7 days police custody, you are not recovering any weapon. Neither you could manage to ascertain the names of the co-accused.
So we need to go for monitoring, and I may also perhaps go to approach the Honorable High Court for necessary direction. That I will study, and accordingly whatever steps I have to take as per the circumstances I would take. That I cannot comment, but monitoring I will go before the magistrate. विक्टम साडेच्यान ॲडव्होकेट तुम्ही असल्या कारणान आता पोलिसांचो रोल कशा तरेन आसतलो ह्या केसीन, कित्याक बारीकसाण तुम्ही ही केस सध्या फुडें पावयलेली आसा. See, from day one I have supported the remand. Unfortunately ह्या रिमांडाक प्रोड्यूस करताना म्हाका तांच्यांनी पुलिसांनी इन्फॉर्म करूंक ना रिमांडाक व्हरता म्हणून. That is a very sad part. I was expecting the IO to inform me if he is producing it and at what time, but I was not informed, unfortunately. Last 2 remands I had argued in favor of the remand. I would have certainly argued today. Without I representing victim, remand was passed because IO did not inform me that he is producing for remand at 12:30 today. आयोचेर कितें प्रेशर दबाव बीन आसा कोणाक? That I really don't know. Maybe तो कामान busy उरलो आनी कितें preoccupied उरलो. I don't know the reasons. But I personally, as a lawyer who knows some law, feels at least 7 days PC is enough custody to recover something at least. And there is अजूनपर्यंत आतापर्यंत तरी म्हाका खबर आसा आता रिकवरी जाल्या काय ना नको, पण कित्याक हांव रिमांडाक नासलो, पण आतापर्यंत म्हाका तरी दिसता रिकवरी जावंक ना, विच इज व्हेरी सॅड. सो इन फुल कॉन्फिडन्स विक्टिमाक कशात ना कशा तरेन जस्टीस मेळटली. स्टील ते अदर को एक्यूज मेळूंक जाय, फर्दर इंटरोगेशन आहा, मे बी परत तांकां पीसीन घेवंक शकता रिकवरी खातीर, हेंच्यांनी यूज केल्ले वेपन रिकवर करूंक जाय जाल्यार. सो देर इज स्टील होप, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट. But to an extent, I feel 7 days custody was enough, and unfortunately, IO could not recover anything. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.